दक्षिण गोंयान अंतरराष्ट्रीय महामार्गाचे रुंदीकरण करप आनी उडाण पूल बांदपाचें काम चालू आसात. महामार्गा वयल्यान व्हडा प्रमाणान येरादारी चालू आसतना उडाण पूल बांदपाचें काम करतना कंत्राटदारांक त्रास जाता. त्या खातीर चालू आशिल्लो महामार्ग येरादारी करपाक बंद दवरून दुसऱ्या रस्त्यान येरादारी वळोवपाच्या सरकाराच्या प्रस्तावाक लोकांनी विरोध केल्लो. ताचेर निर्णय घेवपा खातीर भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकाराच्या मुखेलपणा सकयल उच्च स्तरीय अधिकारी आनी मंत्र्यांची मंत्रालयान बसका जाली. कुठ्ठाळी ते वेर्णा मेरेनच्या रस्त्याचेर निर्णय घेवपा खातीर शुक्रारा जाल्ल्या बसकेक मंत्री विजय सरदेसाय, माविन गुदिन्हो, आमदार आलिना साल्ढाणा, मुखेलमंत्र्याचो प्रधान सचीव, संबंदीत खात्याचे सचीव, अधिकारी आनी कंत्राटदार कंपनीचे प्रतिनिधी हजर आसले. 30 तारखेक काम चालू आसा थंय वचोन पळोवणी करपाचें थारायलां. तशेंच गरज पडल्यार एका म्हयन्या खातीर महामार्ग बंद दवरून अदमास घेवपाचो थारायला, अशी माहिती बसके उपरांत मंत्र्यांनी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सुदीन ढवळीकारान दिली. This suggestion आमकां आयलां from Dilip Bilkan, who is constructing the bridge and both packages, की तांणी आमचे कडेन रोड क्लोजर मागला आनी रोड क्लोजराचेर विजय सरदेसायान सुतोवाच केल्लो, त्या शिवाय माविन गुदिन्होन सुचयल्लो, एलिना साल्ढानान सुतोवाच केल्लो की रोड क्लोज हें आमी डिस्कस करून फुडें डिसिजन घेतलें. आनी त्या खातीरूच ही आमची पयली मिटींग आसा जो रोड क्लोजर करचो की ना. देर आर नंबर ऑफ प्रोन्स एंड कोन्स टुडे डिस्कस इन दीस मिटींग. वी आर विजिटींग डे आफ्टर टुमॉरो ऑन 30th 4 o'clock evening on the site, whether it is possible to close the road to have a practical 1 month, एक म्हयनो रोड क्लोज करप आनी प्रॅक्टिकली कितें प्रॉब्लेम्स जाता ते पळोवप. आनी त्या खातीर आमी 30 तारखेक विजीट करता सांजचे 4 वरांचेर आनी देन वी वील डिसायड एंड कम टू अ सोल्युशन वॉट इज द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ execution of the work, what is the best in terms of the people are concerned, because आमकां आतां तांणी हांगा जे कितें दाखयलें ताजे वयल्यान जवळ जवळ 6 कडेन अशें एक्सिडेंट जाल्या एंड मेनी पीपल मेल्या. आनी त्या खातीर आमकां त्यो गोश्टी हांगा जावपाक जायना. आमचो मेन प्रॉब्लेम इज दॅट की वी डोंट वॉन्ट टू क्रिएट एनी अनरिस्पॉन्सिबल वे एंड टू गेट एवरीथींग डन. महामार्गाचे रुंदीकरण करपा खातीर थळाव्या शेतकाऱ्यांचो विरोध आसलो म्हूण उडाणपूल बांदपाचो निर्णय घेतलेलो. मात आतां गरज पडल्यार शेतकाऱ्यांची जमीन मेळ्ळ्यार महामार्गा देगेन येरादारी करपा खातीर रस्तो करपाक मेळटलो. त्या खातीर थळाव्या मंत्री ना जाल्यार आमदारांनी शेतकाऱ्यां कडेन उलोवचें अशें बसकेन थारायलां अशें मंत्र्यांनी सांगलें. जो पिलर आसा ताजेर दोनूय सायडीन आमी कॅन्टिलिवर स्लॅब काडल्या आनी त्या खातीर दोनूय सायडीन कॅन्टिलिवर स्लॅब काडिल्ल्या नंतर सगळें 28 मिटरांत आमचें तें बसलां. दीस इज 8 लेन. बाकीचे ब्रिज आसा ते आमचे 4 लेन आनी 6 लेन. आतां नवो मांडवी ब्रिज बांदला तो 4 लेन बांदला. हो 8 लेन ब्रिज आशिल्ल्या कारणान ताका जी स्पेस एवेलेबल आसा ती ऑल 30 मिटर्स. कारण देर वॉज अ ऑब्जेक्शन फ्रॉम आगशी आनी कोर्तालीमच्या शेतकऱ्यांचे आनी त्या वेळार आमी असें डिसिजन घेतलें की 60 मिटरां जाग्यार आमी फक्त 30 मिटरांत. This is a special permission has been brought by MOST MORTH Ministry. The viability is जो शेत आसा ते लिजार मेळटा काय ना. बोथ सायड 10-10 मिटर आमकां मेळचें अशें आनी वेदर इट इज परमिसिबल थंय आनी घरां वता काय घरां वचना हो पयलो प्रश्न आमचो डिस्कस जाला. आनी जर घरां वता जाल्यार आमी ताचेर रिथिंक करता आनी समज घरां वचना जाल्यार वी हॅव गिवन पावर्स टू कलेक्टर एलिना साल्ढाना, विजय सरदेसाय एंड माविन गुदिन्हो टू डिस्कस with the agriculturist and see the pros and cons of in the particular matter. ती जर जालें आसत जाल्यार फुडलो डिसिजन इज टू मेक अ रोड, viable road, both sides 10 meters, which will be taken up in near future and we will not close the road. काम तर करपाक जाय आनी तें करपा खातीर एक तर शेतकाऱ्यांक नुकसाण जातलें ना जाल्यार येरादारी दुसऱ्या रस्त्यान वळयल्यार लोकांक त्रास जातलो
अशें मंत्री विजय सरदेसाय म्हणटा. दर डायवर्शन केलें जाल्यार त्रास पडपाचो आहा. हो त्रास कितले मेरेन चलतलो, कितले वर्सां चलतलो, हो एक इशू. नाजाल्यार शेतकऱ्यांक त्रास जावपाचो आहा. आतां शेतकऱ्यांक त्रास जर जालो जाल्यार शेतकऱ्यांक आमी कॉम्पेन्सेट कशें करतले? विथ अ रेंटल पॅकेज, विथ समथींग वीच इज मोर रेम्युनरेटीव टू देम, and which will also restore back the land in its original condition when the project gets over. So this is also being looked at, but we have not reached any conclusion, so it's not worth elaborating on that.